एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. टायम झाला 11. आता व्लॉग करता. इश्वी न्हिदला, ताका तो उठलो तर न्हावंक जाय. 11:15 जाली, अजून रची बी उठोंक ना. न्हिदो काडटा बरो, फॅन लायला आनी न्हिदला चादर पांघरून. उठ म्हटल्यार उठना. आसूं म्हटलें केन्ना उठटा उठुनी. ओके, सो घरची सगळी कामां जाली, मॉर्निंग रुटीन. आनी आयज सामकी दमट आहा भायर, खूब गरमी जाता. ओके, सो आयज थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळा आसतलें, आयज इशुकाचे प्री बर्थडे शूट आसा. सो आयज आमी डेट फिक्स केला. सो आयज कशें करून आमकां करूंक जाय. सो कपडे पळयताले इशुका. एक आमी ऑलरेडी हाडला, पयर आमी गेल्ली न्ही वेस्ट सायडान, एक हाडल्या आमी. सो आनीक शू म्हणटा आनीक कपडे आमकां चेंज करचे पडटले ताका. सो पळयतालें हांव. सगळं सायडीनी मातशें व्हडलें व्हडलें आहा. सो पळयता, चॅक करतालें हांव. सो काडून दवरला ते सगळे ऋतुकाचे कपडे आहा, जे न्यू कपडे हितून घालून दवरला हांवें. सो चॅक करतालें हांव. सो आनीक म्हणजे मूड ऑफ जाला, म्हणजे ती तुमी हो म्हाजो कुर्ता पयला आसतलो, कळ्ळें न्ही. सो पयर म्हाका एक फंक्शन म्हणजे एक हावज वॉर्मिंग पार्टी आसलेलें. सो तेन्ना म्हाका घालपाचें हें आसलेलें, काडलें भायर. सो काडलें, आयन मारपाक पयलें. सो पळयत जाल्यार हांगा सगळें न्ही पिंजलां. हें पळयात, हें पळय, अशें सगळें न्ही सुतां अशें भायर येयला, पिंजलां सगळें हांगासर. कपडोच बरो न्हू तो, पळय हांगासर जाला. मागीर पळय हांगा सगळें हें जालां पळयात, तुमकां दिसता आसता खबर ना. सो हें पळय हांगा सगळें सायडीनी सगळें हें जालां. मागीर हांगा जालें, मागीर हांगासर हें पळय हांगासर सगळें अशें न्ही. हें पळय हांगासर कितलें जालां पळयात. हें पळयात, अशें न्ही पिंजता अशें कपडे. सामको कपडो बरो न्ही तो, पण म्हाका इतलो लायक जाल्लो तुमकां कितें सांगू. हांगासर काय अशें कांय जावंक ना, फक्त हांगासरूच. आनी म्हाका न्ही इतलो लायक जाल्लो तुमकां सांगू. आनी बरी दिसतालें तें. खबर ना अचानक अशें पिनूंक लागलां. हांगासर पिनलां, मागीर हांगासर सगळें पिनलें पळय, हांगासर चड पिनलां. हें पळय, आतां कितें करपाचें, कपडे ते उडोवपाचेच ते, कांय यूजच ना. पण हांगा सगळं बरें आहा, कांय जावंक ना. म्हाका तें पळोवनूच मूड ऑफ जालें, अशें जालें म्हणून. काय बरें आसलेलें तें. अशें कितें सगळें हांगा सगळें पिनलां. पिनलें कशें घालपाक आतां, बरें दिसना न्ही तें. सो पळोवया आतां कशें कितें करप तें, कांयच ताका करूं शकना. ओके, सो आसूं आतां कितें करतलें, कपडो बरो न्ही तो, कळटा. ओके, सो गरमी बसोंक जायना सारकें. बेज्जा आयला सारको. उदक पिवनूच पोट भरलें हांगासर. आयज केल्लें ब्रेकफास्टाक चपाती केल्लेलें, आनी कालचे भाजी आसलेली भेंडेचे खावून हें केलें. सो कपडे इशुकाचे कपडे सुकयता. सो म्हाका फोटोशुटाक सगळें आमकां 3:30 स्टार्ट करतले ते 3:30. सो मागीर एक 2 वर लागतले आमकां करपाक. सगळें ते सेटअप करूंक जाय सगळें. आनी आमच्या कॉलनीनूच करतले सगळें, कळ्ळें न्ही. आमच्या कॉलनीन तांकां दाखयल्लें हांवें, तांकां तें लायक जालो प्लेस. आनी खंय वयतलें गर्मेन ताका इशुकाक घेवन. सो आमच्या कॉलनीन बरें आसा म्हटलें, ग्रिनरी आसा सारकें. ते मागीर सेटअप बी सगळें करतले. मागीर आयज 3:30 येतले तेमी करपाक, स्टार्ट करतले आमी 3:30. सो पयलीं आमकां सगळें जेवन बिवन सगळे कपडे रेडी रावंक जाय, ताका लागून. सो इशुकाचे कपडे बी सगळे काडटा, आतां आयन मारता. सो कपडे बी काडून दवरूंक जाय, आयन मारूंक जाय. ओके, चला मेळटा मागीर तुमकां. हे सगळे कपडे सुकयता, हेजे पळयता इशुकाचे आनी एक सेट काडोवपा आलो, शिव रेडी करून दवरपा आलो. ओके, सो मेळटा तुमकां मागीर. चला, सो सगळे हांवें कपडे बीन काडून दवरले. रितुकाचे आहा हांगासरूच. सो तेजे मागीर काडटा. सो आयन मारूंक जाय. सो सद्या हांवें 3 काडले रितुकाचे, इशुकाचे. सो मागीर शिव करतलो डिसायड, कित्याक तो न्ही इशुकाचे आनी रितुकाचे कपडे तोच चूज करता, तोच कितें हें करता. हांव मदीं पडना. हांवें हांगा 3 काडून दवरला, तो खंयचे जाय ते घालूनी. ताका आयन मारूंक जाय. ओके, आनी म्हाजेय हांवें काडून दवरलां. एक्चुली न्ही म्हाजें जालें कितें, ज्या दिसा आमी गेल्ली पळय कपडे हाडपाक, आमचें काय प्लॅन नासलेलें की आमी आयज वयतलीं आनी कपडे हाडूंक वयतलीं म्हणून. काय अशें प्लॅन नासलेलें. सडनली शिव आतां प्लॅन केलें की चल या फोटोशुटाक कपडे घेवपाक या. सो आमी गेल्ली वेस्ट सायडान. वेस्ट सायडान खूब सोदले, मेळूंकूच ना. थोडे अशे आसा कुर्ता टॉप बीन ते सामके खूब डीप आसा, आनी तसले बीन हांव डीप बीन घालना, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो बरें आसूंक जाय, डिसंट दिसूंक जाय न्ही. सो लास्टाक म्हाका एक तेणें म्हाका म्हटलेलें घेता जाल्यार व्हायटान घे, आनी अशें ड्रेस टायप, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो व्हायटान म्हाका ड्रेस अशें म्हाजे कडेन नात फूल व्हायटान, अशें व्हायट नाजाल्यार ऑफ व्हायट अशें. मागीर आमी वेस्ट सायडान गेले, थंयसर म्हाका एक चुरीदार दिसलें. आतां हांवें घेतला पळय तें चुरीदार, कळ्ळें तुमकां. सो हांव तें चुरीदार घालचें ना, हांवें दुपट्टा आनी सकयल भितरलें पॅन्ट घालतलें, कित्याक तें मातशें पातळ आसा कपडे. सो ताका लागून सो मेळ्ळें, घेतलें म्हटलें घेवन सोडया. घालूंक पयलीं बरी दिसतालें चुरीदार तो. सो हांव फक्त वयलो टॉप घालतलो आनी भितर एक पॅन्ट घालतलें, कित्याक तें पातळ आहा न्ही. सो ताका लागून सो घेतलो. दाखयता तुमकां. मागीर तेणें म्हाका म्हटलेलें, जे आतां कोण येतले पळय आतां फोटो काडपाक बीन, तेणें म्हटलेलें जेन्नाय तूं वयतलें न्ही कपडे घेवपाक म्हाका सांग, आपुणूय येता. सो एंड टायम अशें आतां प्लॅन केलें, ताका कशें सांगू हांव आमी आतां वयता म्हणून.
एक दीस पयलीं सांगूंक जाय किंवा सकाळीं प्लॅन करूंक जाय आनी ताका सांगूंक जाय बरें पडटा न्ही तूं यो आं आयज अमके अमके कडेन कपडे घेवपाक. सो आमचे दोनाकूच प्लॅन जाले. दोनांक प्लॅन जाले, तिनांक गेली आमी आनी आमचे टायम ना आनीक खंय वचपाक. कित्याक तेन्ना आमी गेल्ली पळय वेट सायडान. मागीर सांजची आमी गेली स्पायनाक पळोवपाक हॉस्पिटलान. डिलिव्हरी जालां न्ही स्पायनाक. सो लागींच आनी आमकां तें हॉस्पिटल. सो वचून पळोवया म्हटलें स्पायनाक बीन. सो वचून ताका पळोवन येयलें. सो आमी काय अशें व्हिडिओ बीन काडूंक ना कळ्ळें न्ही. सो थंय गेले, थंय पळोवन आयले मागीर सांजचे अरावंड 7:30 आमी गेली वास्को. हावज वॉर्मिंग आसलेलें थंय गेली. आवय कितें सांगू तुमकां. आनी आमकां नेक्स्ट डे शिवाय इव्हेंट आहा, केन्ना वयतले कपडे हाडपाक. सो म्हटलें कितें मेवळे घेतले. सो तेणें म्हाका न्ही बरेशे आमचे कोणाक येवपाचे आहा पळय फोटो काडपाक, तेणें म्हाका एक बरे फोटो धाडला. दाखयत तुमकां सायडीन. सो तें म्हणपालें हें घे म्हणपालें. सो ऑलरेडी आमी घेवन जाले. सो म्हटलें ताका आमी दाखयलें हें चलता काय म्हणून. तें म्हणपालें ओके म्हणपालें. आतां कितें करतलें, मेन म्हणजे टायम जाय न्ही. हांगांतल्यान थंय वच वचपाक. सो शू तरी पूण शू टायम दिता तें व्हडलें आमकां. सो दाखयत तुमकां म्हाजे ड्रेस मातसो आयन ताका मारूंक जाय. शूज ताका आयन मारतलो. म्हाका हें न्ही कॉटन न्हू हें अशें पॉलिस्टर कशें म्हाका भंय दिसता आयन मारपाक बी खंय आनी जळात बीन म्हणून. दाखयत तुमकां. सो इशुकाक हांवें हो एक काडून दवरला, हो एक, हें एक दोनदां घातला हेणेन. सो बरें आहा हें. आनी हो आमी पयर न्यू हाडला. सो कपडो सामको बरो सॉफ्ट आहा, बरो आहा. सो हो तिनांतले 2 खंयचे चूज करतलो शू. आनी म्हाजें हें. सो हो आसा म्हाजो दुपट्टा सामकें म्हाका खूब लायक जालें. पण हें चुडीदार आं, हें पळय हो दुपट्टा तेजो, हो दुपट्टा आनी अशें आसा. सो हें पळयात बरो आहा, लांबचें लांब आहा. हें पळयात अशें आहा, हें पळयात अशें. आनी ताका हो पॅन्ट आसा सकयल. हें पळयात तो असो आसा. तो ऑप्शन ना म्हाका मेळूंकूच ना. सो मागीर कितें करतलें, लास्टाक घेतलें हांवें हें. तो असो दुपट्टा हो तेजें बरें दिसता घातल्यार. आनी तो कपडोय मातसो पातळ आहा ताका लागून बेश्टें पॅन्ट घालतलें हांव सकयल. ओके. तो ऋतुकाचे काडटा. ऋतुकाचे आमी ते बड्डे घातलेले पळय 10th बड्डेक, तो सामको यूज करूंकूच ना. तो वायट न्ही तो ब्लू आहा. हेका मॅच जातलो तो आनी शिवाचे रेडी आहा सगळें. ओके. सो पळयता तो खंयचो चूज करता चूज करूं न्ही. सो आमी सगळीं रेडी जाल्लीं आसा. आनी मदीं निमशें बिजी आसलेलें कांय शूट करूंक ना. जेयलें बेगिना आनी म्हटलें चल आतां 3:30 जालीं, 3:30 येता म्हटलां. सो आमी रेडी आसा निशनाथ. आनी हो इश्वीक ताका आतां न्हीद येयला. 3:30 हो ताजो न्हिदपाचो टायम. आतां कांय ऑप्शन ना. आनी मेन म्हणजे हो शूज आहा पळय, हे पळयात हो शूज. आमच्या तकलेरूच ना की ताका शूज बीन की घेवंक जाय म्हणून. आनी थँक गॉड एक शूज आसलेले ते आमचे कोणी आमची युट्यूब फॅमिली तिने दिलेले. आनी ताका सारकें जाता. सो आमकां आमी तकलेन दिवना न्ही शूज बी घेवंक जाय म्हणून. कपडे घेवन येयली. ते आतां खंय आहा कोणाक खबर. ते फोटोशूट करता ते मॅटर्निटी शूटाक ते शूज हातीन धरलेले हांवें. ते आतां खंय आसा कोणाक खबर. तो एक मेवळे सारकें आसा ताका. सो हांगासर शूज जालो आसा रेडी. सिंपल बरें. आमी सिंपल बाबा. होय जाला रेडी. आई रेडी आतां. आई आपण येना म्हणटाली यो म्हटलें. एक आई वांगडा 2-3 फोटो काडटले आमी. हय. सो येता. सो जालें आमी रेडी. केक बी हाडला. केक बरें धाकटोसो केक. हय धाकटोसो केक बीन दवरला फ्रिजीन. सो मागीर पळोवया कशें कितें जाता तें. वतूय आसा खूब गरमी आसा भायर. खबर ना कशें कितें जातलें. त्या त्रास करनाका. तो हो आसा म्हाजो लूक सिंपल. हें पळय सिंपल हो ड्रेस सामको कांयच ना तेका डिजायन. शूज घाल न्ही ते. शूज घालता मागीर. दाखय शूज घाल खंय. एले कांयची न्हू. ओके. सो हें पळयात हें आमी हांगा घेतलेलें खंय तें लोकोत्सवाक घेतलेलें. हेका मॅच जाता मातशें. आनी हेका तुका सांगलां हांवें हें चुडीदार हेका दुपट्टाय आहा. दुपट्टा घातला आनीक बरें दिसता. सो जालें आमी रेडी. सो हें सिंपल आनी मेकअप म्हणजे सिंपलशें केला हांवें मेकअप. चड काय करूं ना कित्याक ते भायर ते घामान ते अर्दे मेकअप काबार जातले. सो म्हटलें सिंपलशें मेकअप करया म्हटलें. सो जालें आमी रेडी सगळीं. आई रेडी जाल्ली आसा. उबो राव मरे. ताका चलपा नाका बसोंक जाय खंय. यो इशू यो. न्यू शूज घातला. यो ये जालें बरो चलता. ताका बोनीस दिना शूज. कितें घातला कोणें दिला. आंटीन दिलें तुका. पळय इतलीच काय नासलें न्ही पांयार. आतां तो कितें आसा काय म्हणटा तो पांयार. सो टायम जालो 5:30. जस्ट तिमी आयिल्ले आमगे बसलेली उलयताली
कित्याक डॅको रेडी जावंक जाय न्ही. सो जस्ट आत्तां डॅको रेडी जालें खंय. सो आतां आमी वयता आनी कडक वत आसलेलें खंय सामकें. ताका लागून आमकां मातशें कमी म्हणजे चड वत नाका न्ही, गरमी येता न्ही. सो जालें खंय. सो आतां आमी वयता. चल फायनल. हय एम ब्लॉक कडेन थंयसर. सो बेस्ट केला आमी हांगसरूच दिसता मातशें म्हाका. बरें केला. आतां पळोवया फायनल दाखयता तुमकां. मागीर तुमकां सगळे फोटोज बीन न्ही एक शेअर करतलें हांव मागीर जेन्ना तेंचे सगळें रेडी जातलें पळय तेन्ना. सावकाश सावकाश शिनात. आई सांगता. सो हें पळय दाखयता तुमकां. जालें ऑलमोस्ट न्ही रे. जालें न्ही. तूं कितें तकली दिसता मरे. पळयात 1 बरें लायटी घातलें बरें जालें. कित्याक मातशें मागीर काळो सो ते बसतलो इश्वीक. सो आमी हांगासर डिसायड केल्लें कित्याक आमच्या हांगा कॉलनी मातशें ग्रिनरी बी बरें आसा. सो अशें आमी 2-3 अशे स्पॉट पळयला आमच्या कॉलनीनूच पळयला आमी. सो थंयच आमी शूट करतले. सो पयलीं हांगा करतले. आतां हांगा करतले पयलीं हांगा करया न्ही. हय ना ओके ओके तेच कर न्हिदलो तो. ताका आमी एक 1 आवर हाफ एन आवर न्ही न्हीद घातलेले कित्याक हेंचें अजून जावंक ना न्ही डेकोरेशन. सो म्हटल्यार हाफ एन आवर तूं न्हीद म्हटलें. तो न्हिदलो. जस्ट आत्तां लायट गेली म्हणून उठलो तो. सासू लायट येवंक ना अजून. स्माइल करा. तू स्माइल करा स्माइल करा स्माइल करा स्माइल. ओ तो मर तू सांगा. दोघा फुडें पळय फुडें पळय फुडें पळय फुडें पळय एक फोटो घे. बरो. इश्वीक कोण वच्या वाजते का. इश्वीक इश्वीक ये शिव हांगा डान्स करता. कोण रे. फुडल्याच्यान गाडी तू जाय. आनू आनू कोण रे. आनू दुकोटा आवय गे दुकोटा दुकोटा. दुखत काय म्हणते तुझ्या. ना 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 थोप 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 वर ना 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 रड नका. अरे लाय लाय राहू अजून राहणार रे उभं. ते बघ तू उठ ती उठ. ना तर रावता रे मस्त मस्त कंट्रोल करतो. तू मस्त हात सोडणार. ना बस बस ये आता कोण वयता उठून. इश्वी अरे असं असं खाऊनी काय जायना फार भारतले. इश्वी अरे हाऊस 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 कर कर. आणि कर ऍक्शन कर ऍक्शन कर डान्स डान्स कर. इश्वीक रावला केन्ना तो फुगो फोडटा. सोलो दाखय पळय 2 फोटो. बोल दाखय सोलोचा. पळय हांगा पळय हांगा पळय हांगा पळय हांगा पळय रे. गांवान बुडलो सारको तो.
सो बारीक बारीक जाले आमचे खूप डिफिकल्ट हा धर खूप डिफिकल्ट फोटो काडपाक सो आता केका वांगडा काडूंक जाय हा सोड 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 पट्टल ते पट्टल असो बसेन हे सायडीन तोंड करू बस बस सो आता न्ही केका वांगडा काडटलो फोटो इशू केक खातलो हॅपी बर्थडे बर्थडे न्हू रे सो हे पळय हा केक आसा धाकटो सो पूण बरो केला कॅन्डल जाय ना कॅन्डल ना ना हें दवरपाचें केका हात लायतलो हांगा पळय कितें आहा ते फुडें लायलो केका लायलो मम कर बरें लागता हेल्दी फूड केक हात बी लावंक जाय तो करतलो तो खेळटलो हय न्ही हां ते काप न्हू ते काप न्हू ते काप ते काड मम आ मम बरे मार मरे हा ये ते आसूं हां पोवता पोवनी तुका पोवचो ना तो कितें खावपाचें बरें येयलो. केक केक कट करना जैसा पया ये वेरी गुड ओके डन स्माइल करा ईश्विक तुम्ही सगळे फुडे व्हेरी गुड चालेल असं न्ही जाल्लें आसा फोटोशूट सो शिव गेला रितिका कपडे इशुका कपडे चेंज करपाक सो बाकीच्यांनी बारीक बारीक आहा ते दुसरे कडेन करतले आमी सांगासर हो आउटफीट आमचो चल शिवा काम सुटले चल चल ये वयर करा 1 2 3 ओके 1 2 3 कर ओके कर ओके बरं स्माइलिंग करता स्माइल न्ही ओके आता वाईट करूया माशी टॉन जाय माशी टॉन आणि कर माशी आणि वय करू सगळं असं कर इतलं नका लागी कर सो जाले हांगासर घामान सामके बुडले आतां मेकअप बिकअप सगळे गेले थँक्यू चल थँक्यू आं सो आता नेक्स्ट आमचे हांगासर सो म्हटलें हांगासर मातशे 2-3 फोटोज काडया पयलीं हांगासर मातशे बरें आसलेले ग्रीन कशें आतां सगळें न्ही काडला ग्रास आसलेले सो हांगासर मातसो बरो येता व्यू सो घरांतल्यान खुर्ची हाडला बारीकशी सो पावली आमी उजळूच पावली मातशे बसलेले केक बी खाले केक सामको बरो आसलेलो सो जालें बरे भशेन जालें आयज शूट केन्ना ही शूट जाता जाल्लें आमकां कित्याक शिव सामको बिजी आयज करया फाल्यां करया म्हूण जावकूच ना तो फायनल जालें आनी तुमकां सांगू खरेंच इशूकाचें सारकें न्हीद जावंक ना 4:30 न्हिदलेलो तो 5 ताका व्हेले आमी भायर 5 अशें 5:15 अशें पण काय तेणें अशें किरकिरी करूं ना काय अशें तो रडोंक ना बरे भशेन जालें शूट तेमी सरप्रायज जाले जे कोण येयल्ले पळय चड अशें किरकिरी त्रास बी कांयच दिवंक जायना आनी भायर तुमकां सांगू इतली गरमी नाका जालें आमकां खरें हें फोटोशूट नाका कांय नाका इतलें गरमी जालें सी पुरो जालें आमकां करूनच म्हटलें आसूं एक काम जालें बरे भशेन ओके मागीर हे जे फोटोज मागीर रील बी तुमकां सगळें येतले पळोवंक मेळटलें मागीर थंय घालतलें हांव सो इशुकाचें प्री बर्थडे शूट ओके बरे भशेन जालें
ओके सो चला न्हिदला तो इशूका न्हीद घातले सो म्हटलें आतां बरें शावर घेता ते घामा सामके बुडले सामके ओके तो आयचो ब्लॉग कशें आसलेले कमेंट करा आवडलो जर लायक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर